माझ्या घरा उपरांत आता मुख्यमंत्री आवास येवजण स्वतःचे घर नशिल्ल्या गोंयकारांक ल्हानशे घर वा फ्लॅट घेवपाक सरकार करतले आदार। देशभरातल्या तरणाट्यांक स्पर्धात्मक परीक्षां खातीर तयार करूंक फ्री कोचिंग क्लासेस पालकांवेलो भार देंवतलो लाल किल्ल्यावेल्यान प्रधानमंत्र्याची घोषणा। मंत्री सुदिना उपरांत सुभाष शिरोडकरांची फोंड्या मतदारसंघात एंट्री, पालकमंत्री म्हणून फोंडेची जबाबदारी घेवपाची दाखयली तयारी। धनगर समाजाच्या बार्देस तालुको मिटिंगेत बोवाळ, एसटीचो दर्जो मेळटलो काय ना हे विशीं स्पश्टीकरण जाय म्हणून समाजाचे तरणाटे आक्रमक। खणी सुरू जाल्ल्यान मुरगांव बंदराचेर वाडटली खण मालाची हाताळणी, खणीक लागून एमपीटी घेतले बरे दीस, स्टेक होल्डरांक विश्वास। म्हापशा ज्ञान प्रसारक शाळे लागीं रस्त्यार व्हांवता सिवरेजीचे उदक, शाळेची भुरगीं, थळावे लोक, दुकानदारांक त्रास, कागाळी करू नये प्रशासनाची आडनदर। चंदीगडात शीख कैद्याच्या सुटके खातीर आंदोलन, पुलिसांनी ड्रोनांतल्यान उडयले टियर गॅस, बेअंत सिंगाच्या हत्येंतल्या दोशीक पॅरोलाची मागणी। चमोली बोगदो दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या 8व्या कामगाराची बॉडी सापडली, 2 कामगार अजूनही बेपत्ता, 7 पंपांतल्यान उदक भायर काडपाचे काम सुरू। बेंगळुरूत दहशतवादी संबंधाच्या प्रकरणात तरणाट्याक अटक, अफगाणिस्तानाक पळपाचे आशिल्लो तयारेत, पाकिस्तानाचेर हल्ल्याचो कट रचिल्ल्याचो आरोप। यूपीत पावसाचो अलर्ट, 11 न्हंयांक हुंवार, एमपीच्या 12 जिल्ह्यात घोंगांनी पावसाची शिटकावणी, अरुणाचलाक 4 सोंपले।